क्या भक्ति सोंप्या Kaya Goroneka Viswas Doroneka Bapa Mukareka Atmyan Sotan Bapa Pusok Etam Duka Atmyan Sotan Bapa सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां येशूची कृपा आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट भेटिता देवाक दिन वासून एरिका मेंडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया दुसरे इंतसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुलियांव आनी मारिया गामा हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया तशेंच आमच्या मागण्यान दवरुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जेनिस फेर्नांडीस लेनी फेर्नांडीस पिटर डिसुजा देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया तानिशा आनी गॉडविन डिसुजा आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आमची 50 तरणाटी क्रिस्माचो साक्रामेंत घेवंक तयार जाल्लीं आसात तर तांचेर 2 दीस खेरीत भाशेन तांची लागशिल्ली तयारी जाता आसतना पवित्र आत्म्याचें देणें तांचे पासत आमी सगळीं मागुया देवान तांकां आपलो आत्मो दिवंक आनी आमची 400 वर्सांची समारंभणी चलता आसतना आमचेर हे फिरगोजेच्या दर एका वांगड्याचेर आमच्या वावराचेर आनी आमचे भलायकेचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता इग्रेजा लुईस फेर्नांडीस फोंडवे क्रिस्टोफर थॉमस दाबोली सांताना लुकस आल्तो दाबोली जॉन फेर्नांडीस रेजिना मुंदी इमानुएल सांचेस ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन आशिर्वाद पडूंक मागुया आयज भावार्थाची दिवटी पेटयतात आल्तो चिकाली पी चिन्नया आनी फामील दाबोली जेनी गामा आनी फामील ह्या गोराब्यांचेर 400 वर्सांची जायती कृपा फावो जावंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा लागीं मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं देवाच्या राज्या खातीर आमी आमकांच पुरते न्हय देखून देव आमकां ह्या राज्या खातीर वावरूंक दिसपोटी आपयता दोन दिसाक देव आपल्या मोगान आमकां वाडयता सांबाळटा राखता आपल्या राज्या खातीर आमी मेहनतीन वावर करचें हेच देवाचो हेतू दोन दिसाक आमी पोट तिडकेन वावरूंक आनी देवान दिल्ल्यो आज्ञा पाळूंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोट मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया हांव पातकी पदवीदार आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट म्हजो अपराध ह्या पासत बाकीन सदांच सांगता सगळे देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे स्प्रादावर विनंती करात सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया सूर पदवेदार देवा आमच्या काकलुत्सरा बापा तुज्या आदारान मात तुका फावो ते पुरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता तुवें बासयलोलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलून पडोवना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणाक
बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्यानो, हांव तुमचे मोदें आसलो तेन्ना तुमी म्हज्या उतराक कालतीं आसल्यात. तेच भाशेन आतां हांव तुमचे तान पयस आसतना तुमी कालती आसची अदीक गरज. आमी भिरांतेन आनी कांपेरान तुमचे सोडवणेचें काम चलयत रावात. खरेंच बरी कशी आनी बरी करणी आपल्या मोगाचे येवजणे पोरमणे देवूच तुमचे भितर घालीत आसा. विवाद करी नासतना, न्हय म्हूण गुणगुणो नासतना कितें करचें आसा तें करात. हे भाशेन तुमी निरअपराधी आनी निर्मोळ, खोटे आनी बासकोळ पिणके मोदें कोत नासलोलीं देवाचीं भुरगीं जावंक पावतल्यात. जिगजिगत्या नोकेत्रां पोरी तुमी संवसारान पोरजोळटल्यात आनी जिविताचें उतर ताका दाखयतल्यात. अशें तुमी चलशात जाल्यार क्रिस्ताच्या दिसाक सगळे म्हजे प्रयत्न आनी कश्ट निर्फळ जावंक नात म्हूण म्हाका अभिमान भोगतलो. तुमच्या भावार्थाचो योद्न आनी भेटोवण्यो जातात तातूंत म्हजें रगत वारोवंक पडत तर हांव खुशाल आनी तुम्हा सगल्यां बरोबर हांव संतोश भरीत जातलों. तशें तुमी खुशाल जावंक म्हजे बरोबर संतोश भरीत जायात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सगलीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, सर्वेस्पोर म्हजो तारूक. कोणूच म्हाका बेंकडायना, कोणाचेंच म्हाका बें ना. सर्वेस्पोर एकलोच एकलो, म्हज्या जिवाचो किल्लो. देखून कोणाचेच मुखार म्हाका येना कांपेरो. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां विस्वासान. म्हजी आशा एकूच ही, सर्वेस्पराच्या घरान म्हजें ठिकाण करून घेवंक, सर्वेस्पराची गोडवाय चाकून दादोशी जावंक. त्याच पवित्र घरार दोळे लावन दीस काडटां. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्परा देवाची प्रिती आनी बोलेपण म्हाका भोगूंक मेळटलीं. ही खात्री घेवन जियेतां. काळीच तुजें गोठ कर, तीर राव सदां बोरवाशान. सर्वेस्परा देवाचेर विस्वास दवर, पातयेवन राव. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. जेजू नांवा खातीर बेमान बोक्षीत जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसू. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. खूब लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वडून तांकां म्हणलें, जर कोणूय म्हजेशी येत
आनी आपलो बापूय आवय बायल भुरगीं भाव भयणी हांचो आनी आपल्या जिवाचोय दुयेस करिना जायत तांच्यान म्हजो शीस जावन असो. आनी जो कोण आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावन असो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलो खोच आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदीं पयलो बसून अदमास करचो ना काय. ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत काम शात्ती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितली ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटली ह्या मनशान बांदूंक हाडायलें पूण ताच्यान सोंपोवंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं पयलें बसून चिंतिना जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्याकूय पाट करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावन असो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महानी जो कोण म्हजेशी येत आनी आपलो बापूय आवय बायल भुरगीं भाव भयणी हांचो आनी आपल्या जिवाचो दुयेस करिना जायत ताच्यान म्हजो शीस जावन असो. कितें जेजू म्हणटा काय आमकां दुयेस करप आपल्या जिवाचो म्हणजे इस्रायल पोरजेच्या शिकोवण्या प्रमाणे आपल्या जिवाचो दुयेस करप म्हणजे आपल्याकूच उणें मानून घेवप म्हणजे टू आस्क फॉर लेस थिंग्स फॉर वन सेल्फ. कित्याक जायत कित्याक आमी जेन्ना आमकांच सगल्यो वस्तू पुंजायता आमकांच सगल्यो वस्तू भाव भयणो आडावन दवरता आमकांच सगल्यो वस्तू आमी घेवंक सोदता तेन्ना आमी स्वार्थी जाता. पूण देवाच्या राज्या खातीर जेजू म्हणटा तुजे कडेन आसत तितलेंय तुजे कडेन जावं ग्रेसकाय तुजे कडेन तुजीं भाटां बेसां तुजे कडेन तुजी दोन दौलत आसा तितलें आपणा लागीं आसत तितल्याकूय पाट करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावन असो. आनी भाव भयणीनो हें खरें आमच्या जिवितान आमी पळयता. जो मनीस चड ग्रेसकायेक लोबता संवसारी मानाक संवसारी पदव्यांक संवसारी ह्या बुलोवण्यांक जेन्ना तो आपूण तेंको दिता तेन्ना देवाक विसरता. जायते फावटी घडीक दोन वस्तू तो करूंक सोदता पूण आपल्या जिवितान ताका येस मेळना. आमच्या जिवितान अशेंच कितें घडटा. जायते फावटी संवसारी वस्तू कितली आमी लोबदवता वेळ आमकां आसना. जायते फावटी आमी मिसाक येता जाल्यार पर्यंत आमचें दान मन ह्या वस्तूचेर आसता. संवसारी वस्तू उदीक आमकां कश्यो मेळटल्यो कशें आमी त्यो आमच्या जिवितान घेतल्यो कशे तरेन आमी पुजायतल्यो कितें आमकां मेळटलें आयच्या दिसाक कशे तरेन उदीक आनी पयशे करतल्यो ग्रेसकाय पुजावंक पावतल्यो आमचो भुरग्यांचो आनी आमचो फुडार कशे तरेन आमी सुरक्षीत दवरतल्यो ही चिंतना आमकां सोतायता. जेजू म्हणटा म्हज्या राज्या खातीर हें सगळें गरजेचें न्हय पूण तुमी तुमच्याच ह्या वोंदावण्याक तुमच्याच संवसारी वस्तूंक तुमकांच ह्या वायट रस्त्यार व्हरतल्या वस्तूंक जेन्ना पाठ करतात आनी म्हजे फाटल्यान येतात सगळें सांडून तेन्ना तुमी म्हजे शीस जावंक जाता. आनी एक उदाहरण दिता भाव भयणो कोणूय एक भावा भयणीनो आपल्या भितरलो तुमी गोपूर बांदूंक सोदता जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितले वस्तूची गरज पयली आमी घेवन दवरता. आमी घर बांदता तेन्ना बुन्याद मारची ना ती सगल्यो गरजेच्यो वस्तू आमी हाडटा. जेजू आमकां सांगता नाजाल्यार लोक म्हणटलो हेणें बुन्याद घाली आनी तें घर ताच्यान कंप्लीट करूंक जायना जालें. आमच्या जिवितान आमी पयले सुवातेर सगळ्या वस्तूंक हात घालता तेन्ना देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमी तावें करूंक गरजेचें. कित्याक आमी जेन्ना आमकांच देवा मुखार समर्पण करता
खालतीकायेन समर्पण करूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर देव म्हाका सगल्या आकांताच्या वेळार म्हज्या गरजांनी, म्हज्या दुखांनी, म्हज्या कोश्टांनी, म्हजे कुशालकायेन सांगाता आसा म्हूण विस्वास दवरूंक गरजेचें. जेन्ना हांव ह्या आश्वासनान चलतां सगल्यो वस्तू सगलें बरेंपण म्हाका येता. देवाचें राज विस्तारूंक उदीक सोंपें म्हाका जाता. तर कृपा आमकां मागुया, उदीक देवा मुखार आमी खालती रावंक, उदीक आमचें समर्पण देवाचे वस्तूंक, देवाच्या माध्यमेताक, देवान दितल्या तत्वांक आमी समर्पण करूं. आमचें जिवीत हेच संवसारांत जियेता आसतना देवाच्या राज्या आनी ताचें राज विस्तारूंक दर दिसाक आमी वावरूं. हीच कृपा आमकां मागून घेवया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवया. कोनवाड्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मोट भेटोवणी तुजे मुखार सोडू. तिका लागून तुज्या सुबाम काकलुतीचो पावस आमचेर, तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सर काडयांचो थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रचली. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगलीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका थाड्यान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भक्ताची सभा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळपरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचोकी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंचोकी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोंसून वयचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत
तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कुरात. बाबार्थाचो गूट पोरगो टुया तुझ्या खुर्सानी Ponoci mon pona, morvin tuen amcan sulali somia. Sonsagasha, sorvonara, amshi sorvonko. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आनी सिमा आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यार ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे सगुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें हेंपूर चरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. किरीत भाशेन आयच्या दिसाक गॉडवीन आनी तानिशा आपल्या लग्नाचो वार्षिक दीस समोरमता तांचे खातीर आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागयोन सुसे बागयोन धर्मता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकादांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दुमतां मुळे तुमकां शांती दवरता. मोची शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुकले आमी सुभागी. सुम्याते म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजू असा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. तुझेच पातळ्यान जेजू आमच्या मुखेन आमी मरता जेजू आमच्या तुझेच पातळ्यान जेजू आमच्या मुखेन आमी मरता जेजू आमच्या जिविताच्या जेजू आमचे निसोवस्थान ओरोड्यातल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उद्घाटिका तुझेच वाट्यान येतना जेजू आमच्या मुखेन आमी मरता जेजू आमच्या तुझेच वाट्यान येतना जेजू आमच्या मुखेन आमी मरता जेजू आमच्या हातुया सुर पदवीदार आनी दोयार बापा तुजें देवीक बोड आमच्या जिवितान ओदीक ओदीक परचडो शेंकोर जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायेन भरल्याय तातूंत बासायलें सुर्गीचें सूख जोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वदोवकात नवेनाचे मागणी सगळीं बरोबर शाश्वत आदाराची माय थोडे म्हाका एका निर्भाग्या तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विश्वास एक आकुतीचे माये चुचुरे खोर मोशे हांव आयकता सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी परवाश्या पातक्यांच्या जावं तूं म्हजो आसरो आनी म्हजो परवासो पाव म्हाका पासो जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकर कशी हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुटीन अविस्वास तुजें नाय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या सर्वसावाची कोटां जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतली
हांव जाणा तूं म्हाका म्हजो दितेली म्हूण सोरावे म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातून पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार म्हाका ना जायत म्हूण आनी बाळीत म्हूण म्हजो आत्मो ओ तो वतता उकार जो मागता तुजे ताय आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केतना म्हाका तो मेळूं ओदी करून हेमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो घालूं आनी म्हणून तुका ए माये आदार म्हाका दी सासवत आदाराचे माये निर्विनाका हांवें सांडूं म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचिताय साउस्त्र्यामध्ये तू सदैवान सदैव जपू जेसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचिताय साउस्त्र्यामध्ये तू सदैवान सदैव जपू जेसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचिताय साउस्त्र्यामध्ये तू सदैवान सदैव जपू जेसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार सगळीं बरोबर भाग्यवंती मागीर मरे मरे आदार ती ओदृश्टाक सांपडलेल्या मजत कर रजकोत काळजाच्या माग पोचे पासत जाशे रातीन देवाचे मुनेरेची विनोद कोर सगळ्यां देवाक पेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आश्रय सायबडी आदार दिनार गोरसांत प्रातू ह्या सोम्याची सुक्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिचे मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय रासूं चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन थोडो वेळ उगी रावन पिडेवंतांचो उगडास आमी करुया ताणें आपल्या खातीर मागूंक लायलां जी बरी नात आमच्या शेजार सांबाऱ्याक पिडेंत आसात तांचो आमी उगडास करुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें सूर्य आनी संवसार रचला सोम्या म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें उदक तुजें शिंपावो सोमी आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सगळे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी नोदबोध आदारवान भाग्यून सदांच आंकवार मरेची ती निवारूंक आनी ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावों सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटूण करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक सो बापान पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासूं चलयता सासणाच्या सासणांक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं बो मोगाड माय आमचे ताय तूं राव गोसा खाता सदांच तूं पाव बो मोगाड माय आमचे ताय तूं राव गोसा खाता सदांच तूं पाव माये काकोदेचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोलेले माये काकोदेचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोलेले